muso asro, tuns mujhe kote, tuns muso koroi, tuns muso de, tuns muso asro, tuns mujhe kote, tuns muso koroi, tuns muso de. आराधन करता सगळ्या या काळजात मुखामोड सोदता मुझ्या जिवितांत सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तुझ मुझो रक्षक तुझ मुझो वैज तुझ मुझी सकत तुझ मुझो देव तुझ मुझो रक्षक तुझ मुझो वैज तुझ मुझी सकत तुझ मुझो देव आराधन करता मुझ्या या काळजात मुखामोड सोदता मुझ्या जिवितांत सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हाल्लेलुया 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 Jesus, Oglap Jesus, Stuti Jesus, Mahima Jesus, Harsida Jesus, Hallelujah, Hallelujah. Pavitra Sakramental Korosso
आमच्या खातीर हजार आसल्या मोगाळा जेजू आमी तुका काळजांत हावून आराधन करता कित्याक तूं मात्र आमचो खरो देव तूं मात्र आमचो सोडवणदार तूं मात्र आमची पातकां बक्षिताय आनी आमचो आत्मीक वैज तूं आमचो मेस्त्री आमचो शिक्षक आनी आमचो गुरू तूं आमचो सांगाती इश्ट तूं आमचो गवळी आमच्या देवा आमच्या सोडवणदारा तुजेर हातयेणी दवरून आमी हांगासर आयल्या हांव देखून आमी सक्कडी आतां तकली बागोवन सोम्याक सरपडोन एक घडीभर मौनपणी नमस्कार करया आराधन करया. वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करो जीवने तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता ये सोम्या आमी तुका आराधन करता ये सोम्या आमच्या सोम्या आमच्या सोडवणदारा सर्गीन तावन दळबार सांडून मनशाचें रूप घेवन तूं आयलो ह्या खातीर आमी तुका आराधन करता ये सोम्या आमचे कश्ट समजल्ल्या आमची दुखां पुसुल्ल्या मोगाळाचे सो आमी तुका आराधन करता ये सोम्या आमच्या खातीर आमच्या पातकां खातीर कुरीस व्हांवून कश्ट सोसून कुर्सार मरण पावन तुकाच बलिदान भेटयल्ल्या मोगाळाचे सो आमी तुका आराधन करता ये सोम्या आमकां कोणाकच मरण ना आमकां जिवनपण आसा म्हूण दाखोवच्याक पुनर्जीवन जाल्ल्या आनी सैतानाच्या सर सक्तींचेर जैत वेल्ल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता ये सोम्या आमकां समाधानाचें शांतीचें देणें लाभयल्ल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता ये सोम्या येवकारिस्तोचो हो साक्रामेंत आमच्या खातीर घडोवन तुमची आत्म्याची थान हांव भागयतां तुमची भूक हांव चर भागयतां थांबयतां म्हणल्या उतरांनी तुजी स्कूड आनी रगत दिवन त्या कार्यांनी आमकां त्या साक्रामेंतांत दिल्ल्या मोगाळाचे जेजू आमी तुका आराधन करता ये सोम्या आमच्या आत्म्याचो वैज तूं कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां दिवन आमकां बापा लागचें बोगसाणें तुजें बोगसाणें आमकां दिवन हेरांक बुगसूंक आमकां आदार दिवच्या मोगाळाचे जेजू आमी तुका आराधन करता ये सोम्या तुजें उतर आमकां निरंतर दिवन आमच्या मोतीची आनी आत्म्याची सर तो काळोख दवडून तान बूक थांबोवच्या बागोवच्या मोगाळाचे जेजू आमी तुका आराधन करता ये सोम्या आमची संवसारी आशा बागोवच्या आनी सर्गींच्या आशेन ग्रेस्तकायेन भरलेल्या मोगाळाचे जेजू आमी तुका आराधन करता ये सोम्या प्रस्तुत काळाच्या घडितांनी आपूण तुमचे मदें आसा म्हजी काकुळतो तुमकां दाखयता म्हज्या काकुळतीनच तुमी रावा म्हणून सांगल्ल्या बरोवशान भरलेल्या उतरांनी आमकां बुजयल्ल्या मोगाळाचे जेजू आमी तुका आराधन करता ये सोम्या आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने
समर्पिता कुटामी आमचे कुटामी आमचे समर्पिता कुटामी आमचे समर्पिता. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ, ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಅಟ್ ದಿಸ್ hour. Lord, accept us and our families. सोमया आमकां तूं स्वीकार कर. तर आमच्या सोमयाक आतां आमी बसून आमचें समर्पण आमी करचें. बसा भावांनो आनी भयणींनो, देव आमचो मोग करता, जेजू आमचो मोग करता. जेजू आमकां सोडून घालिना. जेजू आमच्या सांगाता आसा. ह्या मावसाच्या वाटेर शिसां सांगाता जेजू समकाताना तांकां कितेंच समजनातलें या तांकां जेजूची वळख मेळोंक ना. ते आनीक चरित्रां आदलेंत ते चिंतताले, तांकां गैरें गैरें दिसतालें. पूण तांचे भितर सोमयान सांगिल्लीं उतरां त्या बळान ताचें काळीज पेट्टतालें. आनी त्याच खातीर तांणी म्हळें ते कुरपेन बरोवन, सोमया, यस सोमयाक आमच्या सांगाता राव. सोमया तांच्या मागणें इतलेंच, आमच्या सांगाता राव सोमया. ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत जावं पुरो सुखांच्या परिस्थितींत म्हजें आनी तुजें मागणें भावां आनी भयणी इतलेंच जाय. म्हज्या सांगाता राव सोमया, म्हज्या सांगाता राव सोमया. आनी हांव तुज्या सांगाता रावतां. आनी तो वळू तांणी सांगिल्ल्या उतरांनी जेजू मुखार वचोंक आसलें तरी तांणी आपयलां, तांणी मागलां, तांणी सांगलां, तांची आशा दाखयल्या. म्हणटाना रसलोलो देव धाडलोलो सोडवणदार तो आमकां सोडून घालिना. जेजू तांच्या सांगाता रावलो. आनी उपरांत तांचे कडेन कितेंच नातलें. तांणी ताका आसरो दिलो, रावो, राती न्हिदो, तांच्या सांगाता उलो, तांच्या सांगाता जेव. कितें आसा तें तांणी वांटून घेतलें. पूण जेजू न्हू तें जेवण एक विशिश्ट रितीचें जेवण जावन परिवर्तन केलें. त्या मनशाक कन्वर्टर करचें जेवण, त्या मनशाची जिणी बदलूचें जेवण. आदलें राग, मोसोर, झगडें आनी कितें मोतींत आसा तें सगळें सोडचें, सगळ्या संवसाराक एकवटोवचें तें जेवण सोमयान निमाण्या ब्रेस्तारा निमाण्या शुक्रारा केल्लें तें बलिदान आनी जेवण परत उडासाक ताणें हाडलें. आनी म्हळें त्या दळा तांकां भोगलें, तो जेजू क्रिस्त, तो देव, तो आमचो सोमी, इम्मानुएल, शांतीचो कुंवर आमच्या सांगाता आसा. देखून आमचें मागणें, आमची जिणी सोमयाची. क्रिस्तांव आमी, पविस्नान घेतले भावार्थी आमी, पूण नांवाक मात्र देवासांव करचे भावार्थी आमी न्हय म्हणटा जेजू. फकत सकाळीं संजेचें मागणें, ह्या आयताराचें एक मीस, ह्या वाड्या जमती, एक नांवा पुरतें कायदो पाळचे तसले व्यक्ती आज संवसारान नाकात. सोमयाक जाय सोमया सांगाता रावचें, हांवें आनी तुवें रावचें तसले व्यक्ती. सोमयाचें मौन समजून घेवचे व्यक्ती, सोमयाच्या कुशा प्रमाणें जियोवचे व्यक्ती. कित्याक काना शहरान मोरयेन म्हळें तो कितें सांगता तें तुमी करा. ह्याच खातीर आज आमी हांगासर आसाव. सोमयान कितें सांगलां तें करूंक. आज सोमया आमकां इतल्यांत विचारता, म्हाका भांगार, रुपें, वज्र, तुजी आस्त, तुजो जागो, तुजी एफडी, तुजें इन्शुरन्स म्हाका नाका. तुवें कितलें बांदलां, कितें केलां तेंय म्हाका नाका. म्हाका जाय पुता, दुवे, म्हाका आनी तुका विचारता तो जेजू आतां तुजें काळीज, तुजें मौन, तुजें उलोवणें तुवें आयकुची संगत,
तुझे चिंताप आशिरगीर ते रुंद या उदार मनाचे तसली बोगणांनी भरिल्ले मनशापणाचे जिवीत म्हजे आनी तुजे म्हजो आनी जेजू आतां विसारता. हे दिवंक आमकां मुसळ कडी आसात, दुस्मान आसात. किर्तनाच्या पुस्तकान सांगल्या प्रमाणे ते आत्मीक दुस्मान ते आज हांवें बरें जाताना तुवें मागणें करतना आतां ते रागान कडकडटात. ते म्हाका आनी तुजेर तिंपी उडयतात. वो एक सांत वो कोण आनी मागणें मात करचें वो कसा लागी फायदो ना. वो सदां इगर्जीक वचो म्हूण तो सैतान नडटा. कितले जण पुरपुरतात, शिरापतात. आमी फाटीं येताना वांकडें तिंकडें करी जाय, कुटाम विंगड करी जाय म्हणून घरचींच चिंतात, या कुटुंबाची चिंतात, शेजारची चिंतात जावं पुरो. ते अडकळी आज सोमी खाणोंक तयार आसा. जेजू तूं मागण्याक गेल्लोय, तूं मागणें करतना तुका असले सडकडी आयिल्ले, पूण तुवें समर्पण केलें बापाच्या हातान. बापा तुजी कुशी जावं, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो समर्पण दिता. आनी त्या सैतानाक तुवें धांवडयलें, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना. सर्वेस्परा तुज्या देवाक मात्र आराधन कर. आनी त्या सुत्रांनी बरोवन सोमिया ते आपोस्ताल संतोस पावले. आनी सांग पावलो तो म्हणालो, म्हजे अस्कतकायच म्हज्या सोमयाचें तें बोड देखूनच हांव जी येता सोमया खातीर. सोमयाचो मोग म्हाका पुरो. तर आतां इल्लोसो वेळ आमी वो दुसरोसो काळ, कोरोनाचो काळ, वो कश्टाचो काळ, संकश्टाचो काळ, पूण धनात्मक पॉझिटीव रितीन सांगचें जाल्यार सगळ्यांनी सोमया गिरोवचो काळ, सोमया थंय पाटी येवचो काळ, रडानांतल्यानी रडचो काळ, संतोश पावनांतल्यानी संतोश पावचो काळ हो. दुखां गळयताल्यांनी दुखां पुसून काडचो काळ हो. असलो सोमी आमच्या मदें आसा. तर आमी आतां आमचें समर्पण करया. कित्याक सोमयान आमकां सांगलां. इजाया प्रवादेचें पुस्तक 55 अध्याय 1 वाक्य. आयजाया 55:1 फॉलोवींग. इजाया 50:5 एक वळीतावन तो सांगता, आज कित्याक अशें घडलां संवसारांत. कित्याक म्हळ्यार तुमकां तान लागल्या, तुमकां भूक लागल्या. कसली तान? आत्म्याची. कसली भूक? आत्म्याची भूक. देखून तुमी तुमचो पयसो विबाडतात. आनी कसली भूक आनी तान? गालातकारांक बरयलें पत्र 5 अध्याय 19 वळ. गॅलेशियन्स 5:19. तो सांगता त्या सैतानाच्या मासा रक्ताच्या वडण्यांत तुमी आसात. देखून तुमकां राग आसा, कठीण राग येता, तुमकां मोसोर जाता. देखून तुमच्या मदें वांटे फांटे, कुटुंबांत आवय बापाय मदें, कुटुंबांत आवय बापाय भुरग्यां मदें. आनी तुमी मोग करतल्यांचो मात्र मोग करतात, कश्ट जातल्यांक आदारच दिनात. आनी कोणी वयर चडटा त्या तळ्या लागीं आसलो बेसादा तळ्या लागीं कोणी उदकांत हात बुडयता म्हणटाना ह्या मनशाक तो पाटी हाडटलो. जिजून ताका गूण केलें. कोणूच ना आज असलो मोसोर, असलो मोसोर. एकलो बरो जाताना ताका सकयल घालचें, नांव पाड करचें. आनी संवसारांत आसा ह्या दिसांनी तो झगडें झगडें हट धरचें, सोडून दिना म्हणचें, जाग्या खातीर, पयशां खातीर, भांगारा खातीर, वस्तू खातीर. आनी संवसाराच्या देवाचीच पुजा करची, संवसाराच्या धनयाची पुजा करची, देवाक सांगचें. देवबिरांत उणें जाल्लें, सगळो दीस त्या मोबायला फाटल्यान, वॉट्सॅपा फाटल्यान, ते विडियो फाटल्यान संवसार फसयता म्हूण सांगल्यार संवसाराक पात येवचें. देखून बेबद्यापण, आमाल, पिवन, पानोत्सव, कुनी, राग, मोसोर, जिद्द, हट, सक्कडी, हे व्याभिचार, अले संगती आज आनी कापटपण, मोग दिनासतना रावचें, जिवीत दिवची, उतरां दिवच्या बदलाक आनी एकल्या मनशाक सुरी घालचें तसलीं उतरां उलोवचीं, जिवी संत मारचें, मतीक बेजाराय दिवची. असल्यांत आज आमचो संवसार बुडोवन गेला. मस्त आमचे पवित्र स्नान घेतिल्ले मिसाक येवचे वावरती लोक बुडोवन गेल्यात, तांचे मदें पंगड जाल्यात. हे जावन आसात सैतानाची अडकळी. हे आमी सोम्या आज म्हाका आनी तुमकां विचारता, पुता दुवे तुज्या आत्म्याक तान लागल्या, तुज्या आज त्या मोतीक तान लागल्या, भूक लागल्या. देखून तूं
ताका पर्यार सोदच्या खातीर बोटा सरशी धांवताय, त्या ब्रदरा सरशी धांवताय, त्या मनशा लागीं धांवताय, त्या वकिला सरशी कोर्टा लागीं धांवताय, पूण एकच एक दीस तुका म्हजे विणे परिहार मेळना. म्हजे सरशी येया तुमी. माथ्या वांजेल 11 29 थंयसर परत्यान सुमी आपयता आनी म्हणटा येया म्हजे सरशी. कश्ट जाताले न्हू. कसले कश्ट? कुडीचे, आत्म्याचे, मतीचे कश्ट. कुडीचे, आत्म्याचे आनी मतीचे कश्ट. म्हजे सरशी हांव तुमकां विशव दितालो. हांव बरो गवळी बऱ्या आनी कालत्या काळजाचो. म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकचे ना. देखून ह्या उतरांच्या आदाराचेर आमचें समर्पण आमी आतां करया. तुमची सवा आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. आमी तुका समर्पिता येसुमिया. मोगाळाचे सगळ्या ह्या पवित्र धर्मसभेक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. तुवें घडयल्ल्या पवित्र सभेंतल्या ह्या मुखेली जावन आसल्या पापा फ्रांसिसाक आनी ताचे इरादे आमी तुका समर्पिता येसुमिया. ताचे मिसांव तो करतना संवसारांत ताका येवच्यो अडकळी आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आमच्या सगळ्या धर्माच्या मुखेल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आमच्या दियेसेजीच्या गवळी बापाक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. ताणें आसा करचें सगळें पवित्र सभे खातीर तें योजन आनी गवळीक योजन आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आमच्या दियेसेजीच्या हर एका याजकांक, धार्मिकांक, सेमिनरिस्तांक, सिस्टरांक आनी कॉन्वेंटांत आसल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. तरबेती अंतर आसल्या तुज्या आपोस्तलांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आमच्या याजकांक, धार्मिकांक जावचे कश्ट, एकसुरपणू, तांकां भोगची दूख आनी तांचे समस्ये आमी तुका समर्पिता येसुमिया. पवित्र सभा लायिकांची पवित्र सभा ह्या पवित्र सभेंतल्या सोमेस्त आमच्या दियेसेजीच्या सगळ्या संवसारांतल्या लायीक भाव भयणींक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. पवित्र सभेंत आसल्या ह्या सर लायीक मुखेल्यांक आमच्या गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक, गुरकारांक, प्रतिनिधींक, संघटनाच्या सर संस्थेच्या मुखेल्यांक आनी सांद्यांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. तांणी दिवची सेवा, तांणी करची ह्या वेळार कामां आमी तुका समर्पिता येसुमिया. स्थळी कुटुंब जावन आसल्या आवय बापायक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. सर भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आवय बापायनी करचो त्याग, सॅक्रिफीस आनी तांणी येदोळ केल्लो त्याग आनी सॅक्रिफीस आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आमच्या भुरग्यांनी शिकोवन आसल्यांनी शिकचे शिकाप, तांची परीक्षा, तांचो फुडार आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आमच्या मदें आसलेल्या सोमेस्त युवा जाणांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. तांचे शिकाप ह्या वावर आमी तुका समर्पिता येसुमिया. समाजेंत सेवा दिताल्या, मोग दिताल्या सोमेस्त सेवाकांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. सोमेस्त दाक्तेरांक, नर्सांक, सर रितीच्या ल्हान ल्हान कामांनी आसल्या सिब्बंदेक, सेवकांक, पुलिसांक, आमच्या सोजेरांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आमची सेवा करतल्या विविध रितीने सेवा जावं पुरो वाहन चालक, जावं पुरो ते व्यापारिस्त ह्या हेर रितींनी आमकां जेवंक दिवंक काम दिल्ल्यांक आनी सर रितींनी सेवा दिताल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. खुंक्याक सेवा दिताल्या सर तुज्या मिशनरी भाव भयणीक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आतां तुजो मोगूस करिनातल्या त्या समेस्त मनशांक, आमच्या दुस्मानांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. घरांत सांगाता सुदारसून समजोणेन मोगान जियेनातल्या आवय बापायक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. सांगाता नातल्या समेस्त काजारी जोड्यांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. एकामेका बुक्सूंक पाटी सरतल्या, बुक्षी नातल्या, स्वारी म्हणा नातल्या, पाटी येनातल्या सर काजारी जोड्यांक, ह्या युवक युवतींक आनी भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आमच्या कुटुंबांनी आज वांटे फांटे जाल्यात, ते वांटे फांटे जाल्ल्या सोमेस्त भुरग्यांक आनी आवय बापायक आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आमच्या वाड्यांत आज पंगड आसात, पिरगजेंत वांटे फांटे आसात आमच्या दियेसेजींत, आनी कितेंच समजणी नासतना ह्या समजणी आसतना
ते तुझी कुशी जारी करनातल्या ह्या भाव भयणींक आमी तुका समर्पिता येसुम्या एकवट हाडूंक वावुरतना दुस्पाटांक नाश करूंक वावर करतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या आमच्याच त्या पविस्नान घेतल्या पंगडात हांव भायर वचोन तुजे विरोध उलयतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या क्रिस्तांवांची क्रिस्तांवपणाचे पवित्र सभेचे तुझे नांव पुसून हाडूंक प्रयत्न करतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या संवसारार आशिल्ले आमच्या देशींत आशिल्ले सगळे कपटपण आमी तुका समर्पिता येसुम्या आमचो मोसोर आसलो राग आमची अस्कतकाई आमी तुका समर्पिता येसुम्या मागणें करिनातल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या तुझे उतरच वासिनातल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या तुझ्या उतरासो मिसासो मोग नातल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या मिसाकच येनातल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या आळसाय करन घरा बसतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या काम करिनातल्यांक आनी बेकार आसल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या थंय हांगा भोवन वेळपाड करतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या नवे नवे संगती शिकोवंक फाटी सरतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या संवसारच पयशेच देव म्हणटल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या कोर्ट कचेरी वकीलच देव म्हणटल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या पवित्र पुस्तकाचो न्याय स्थापीत करूंक फाटी सरतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या नेरांक कुमोग करूंक बरें करूंक फाटी सरतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या ह्या दिसांनी कश्ट जातल्या सोमेस्त पिडेस्तांक आमी तुका समर्पिता ह्या येसुम्या कोरोनान वारावरी आयिल्ले सर समस्ये आमी तुका समर्पिता येसुम्या कामांत आसल्ल्यांक आनी कामाच्या त्या कश्टांत भियान आसल्ल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या काम होगडायिल्ल्यांक आनी कामूच नासतना आस्कंत काडटल्या बेजाऱ्यांत आसलेल्या मनशांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या आश्रमांनी रस्त्यांनी आसलेल्या भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या कुडींत उण आसलेल्या त्या निराश्रीत मनशांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या परिसर नाश करतल्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या येसुम्या भारत देशांत ह्या दिसांनी घडची सर घडितां आमी तुका समर्पिता येसुम्या क्रिस्तांव धर्माक नाश करूंक प्रयत्न करतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या फोटी मारन बेश्टयतल्यांक आमी तुका समर्पिता मोठ येसुम्या साक्ष दितल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या पेलाची गरज समजून येतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या आमच्या राजकीय मुखेल्यांक सामाजीक मुखेल्यांक तांणी करची सगळी योजना आमी तुका समर्पिता येसुम्या स्वार्थान बरोवन आज भ्रष्टाचार लोन्स घेवन तांचो स्वार्थ मात पळयतल्या मुखेल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या दुबळ्यांक कश्टितल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या आमकां मानून घेतनातल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या सर शिक्षकांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या दोतोर न शिकोवच्या शिक्षकांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या तुका तुजी कूडवणच्या एवकरिस्ताच्या विशेष म्हणयाऱ्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या आमकां कुमोग करच्या सोमेस्त मनशांक आमी तुका समर्पिता येदोळ येसुम्या कुमोग केल्ल्या सोमेस्त मनशांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या भुरगीं नातल्ल्या काजारी जोड्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या तशेंच मुखल्या दिसांनी काजर जावंक वेच्या तरणाट्या काजारी जोड्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावां भयणींक आमी तुका समर्पिता येसुम्या संबंध दवरूंक फाटीं सरतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या बऱ्या संबंधान फुडें वचोंक मुखार सेतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या मनशाची हक्कां आज मान दिनातल्यांक गौरव दिनातल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या खोबरं उलोवन नांवां पाड करतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या वेळ विबाडतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसुम्या एक घडी भर मौन रावया आमच्या जेजूक आनी कियाय जायत्यो संगत्यात आमी समर्पण करूं कितेंय भितर अडखळ आसा जाल्यार मागणें करूंक जायना तर एक घडी भर मौन रावया उपरांत एक गीत गावया समर्पणाचें आनी हें समर्पण आमी करतना आमकां कितेंच दवरचें नाका तुमकां कशें समर्पण करूंक जाता हें गीत गायतना तशें तुमी समर्पण करचें तुमकां हात वयर उबारयेत दिमी घालयेत हात विस्तारून धरयेत तुमचे हात हरद्या वयर दवरयेत या दोळे धांपयेत पूण संपूर्ण समर्पण
आमी करया त्या सावा दिल्ल्या पसत आनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगिल्ल्या वसत. Gesù mio, che tu manca, carismoje di tanto समर्पिता Gesù, मुझे जीवी समर्पिता Gesù, मुझे जीवी सांडून पातकी जिणी नितळ तू कर म्हाका घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका. जिनियेंत्या घडीतान पावलां हाडूंक जाल्या निरासपणांत आसा तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या आपण्यासो जिनियेंत्या घडीतान पावलां हाडूंक जाल्या निरासपणांत आसा तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या आपण्यासो घे सोमिया घे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका जिवीत म्हजें सोयता तुका समर्पिता Gesù, मुझे कुटा समर्पिता Gesù, मुझे कुटा घे सोमिया घे तू म्हाका कुटा मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका जिवीत म्हजें दिता तुका. उबी रावून ह्या आमच्या समयाक आमी अर्गां दिवया आनी किर्तन मुखांत सुरवेर आमी देवाक अर्गां दिवया. देवाचें उतर केदाळय तें दोन दारीच्या तलवारी बरी. देवाचें उतर वाचून आमी मागणें करता आसतना आमचे मस्त समस्ये परिहार जातात. देखून आमचें मागणें केदाळारी देवाच्या उतराच्या आदाराचेर आसूंक जाय. इज्रायल पर्यंत तेंच केल्लें तें आतां आमी करया. किर्तन नुरामुरो आसा 103 मोगाळ आनी काकुळदार देवाची तें स्तुती करता. देखून हें किर्तन आतां आमी करता. म्हज्या सांगाता तुमी म्हणचें.
आत्म्या म्हज्या सोम्याची स्तुती कर. सोम्याची स्तुती कर. म्हजें सगळें अंतस्करण म्हजे सगळे अंतस्करण ह्या सोम्याची स्तुती करूं. ह्या सोम्याची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या आज ह्या सोम्याची स्तुती कर. आज ह्या सोम्याची स्तुती कर. ताचे उपकार ताचे उपकार केदींच विसर नाका. केदींच विसर नाका. सोम्या देवा सोम्या देवा तुवें म्हजे अपराध बक्षिल्याय. तुवें म्हजे अपराध बक्षिले. तुवें म्हजे पिडा पयस केलाय. तुवें म्हजी पिडा पयस केल्या. म्हजो जीव मरणांतलो राखलाय. म्हजो जीव मरणांतलो राखलाय. म्हज्या माथ्यार मोगासो मोगासो आनी काकुळतीसो आनी काकुळतीसो तुवें मुकुट घालाय. तुवें मुकुट घालाय. तुजी जीण भर तुजी जीण भर तुज्या देण्यांनी तुज्या देण्यांनी सर्वेस्पर सर्वेस्पर म्हाका दादोशी करता. म्हाका दादोशी करता. सर्वेस्परा सर्वेस्परा गारुडाच्या तरणाटपणा परी तरणाटपणा बरी म्हजें तरणाटपण म्हजें तरणाटपण प्राय जाल्यारी प्राय जाल्यारी तुवें नवें केलाय. तुवें नवें केलाय. सर्वेस्परा सर्वेस्परा सोम्या देवा सोम्या देवा तुजीं कृत्यां तुजी कृत्यां थारण दितात. तारण दितात. तूं आमकां जुलूम भोगतल्यांक जुलूम भोगतल्यांक न्याय नीत करून दिताय. न्याय नीत करून दिताय. आत्म्या म्हज्या ह्या सोम्याची स्तुती कर. सोम्याची स्तुती कर. सोम्या देवा सोम्या देवा हांव तुजी स्तुती करता. हांव तुजी स्तुती करता. हांव तुका अर्गां दिता. हांव तुका अर्गां दिता. सोम्या देवा सोम्या देवा तूं दयाळ. तूं दयाळ. तूं कुरपाळ. तूं कुरपाळ. तूं सस्नेक. तूं सस्नीक. तूं मोगान भरलेलो. तूं मोगान भरलेलो. तूं म्हजे थंय तूं म्हजे थंय सदांकाल सदांकाळ आरोप लावचो नाय. आरोप मांडचो नाय. म्हज्या विशीं सासनाक राग धरून रावचो नाय. राग धरून रावचो नाय. सोम्या जेजू सोम्या जेजू आमच्या पातकां प्रमाणे आमच्या पातका प्रमाणे तूं वेव्हार करिनाय. तूं वेव्हार करिनाय. आमच्या गुन्यांवांक आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण घेनाय. फावो तें फारीकपण घेनाय. अर्गां देवा अर्गां जेजू ओगळाप देवा ओगळाप देवा स्तुती देवा स्तुती देवा आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या ह्या सोम्याची ह्या सोम्याची स्तुती कर. स्तुती कर. सोम्या देवा सोम्या देवा तुका भियेतल्यांची तुका भियेतल्यांची तूं सदांच दया करताय. तूं सदांच दया करताय. तुवें आमकां तुवें आमकां सोडयलाय. सोडयलाय. बापा बापा तुवें आमकां रचलाय. तुवें आमकां रचलाय. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या तुवें आमकां मार्गदर्शन दिलाय. तुवें आमकां मार्गदर्शन दिलाय. तुजी आमी स्तुती करता. तुजी आमी स्तुती करता. तुका आमी अर्गां दिता. तुका आमी अर्गां दिता. तुजी आमी स्तुती करता. तुजी आमी स्तुती करता. कित्याक तुजी दयाळाय तुजी दयाळाय ती काकुळतो तुजी काकुळतो आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या शेजाऱ्यांचेर आमच्या शेजाऱ्यांचेर तुवें दाखयलाय. तुवें दाखयलाय. सक्रामेंत स्विकार करूंक सक्रामेंत स्वीकार करून तांतूं भाग घेवंक तांतूं भाग घेवंक तो संभ्रमूंक तो संभ्रमूंक तुवें आमकां कुमो केलाय. तुवें आमकां कुमो केला. त्या आदारान आदारान आमचें कुटुंबाचें जिवीत कुटुंबाचें जिवीत समाजाचें जिवीत समाजाचें जिवीत तुज्या आशिर्वादांनी भरलाय. तुज्या आशिर्वादांनी भरलाय. आमकां दिसपडतो ग्रास दिलाय. आमकां दिसपडतो ग्रास राती दिलाय. बरी न्हीद दिलाय. राती बरी न्हीद दिलाय. चलताना उठताना बसताना बसताना आमकां तुवें राखलाय. आमकां तुवें राखलाय. आमकां तुवें सांबाळलाय. आमकां तुवें सांबाळलाय. हालेलुया 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 अर्गां जेजू अर्गां जेजू ओगळाप जेजू ओगळाप जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू आमी पिड्यान पडिल्ल्या वेळार आमच्या सांगाता तूं रावलाय. आमच्या सांगाता तूं रावलाय. आमची जतन घेतल्याय. आमची जतन घेतल्या. आमकां भलायकी दिल्याय. आमकां भलायकी दिल्या. अवचित मरणांतली निवारल्याय. अवचित मरणांतले निवारला. जायत्या जाणां मुखांत्र जायत्या जाणां मुखांत्र आवय बापाय मुखांत्र आवय बापाय मुखांत्र भुरग्यां मुखांत्र भुरग्यां मुखांत्र याजकां मुखांत्र याजकां मुखांत्र धार्मिकां मुखांत्र धार्मिकां मुखांत्र पती पत्नी मुखांत्र पती पत्नी मुखांत्र तुवें आमचो मोग केलाय. तुवें आमचो मोग केलाय. तुजो
मोगुस्सू तुजो मोगुस्सू आमकां पुरो आमकां पुरो मोगांत मोगांत सगळे सगळे समस्ये समस्ये कश्ट कश्ट परिहार जातात परिहार जातात. म्हूण तुवें शिकयलाय म्हूण तुवें तुवें शिकयलाय. आमकां बक्षिलाय तुवें आमकां बक्षिलाय. तुवें आमचेर काकूळ दाखयलाय तुवें आमचेर काकूळ दाखयला. साक्रामेंतांत साक्रामेंतांत तुजें बोळ आमकां दिलाय तुजें बोळ आमकां दिलाय. आमची मोत आमची मोत सुटसुडीत केलाय सुटसुडीत केलाय. काळोखांचो काळोखाचो तो तो सगळें तें मोड सगळें तें आमच्या मोड काळजांत आसलें आमच्या काळजांत आमच्या आसलें. मोतींत आसलें आमच्या मोतींत त्या आसलें. काळोखाची मोडां काळोखाची तुवें मोडां खाण उडयलाय तुवें खाण उडयलाय. अर्गांव जेजू अर्गांव जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. आराधन जेजू आराधन जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. एक घडी भर मौन रावया आमकां बरें घराणें आसा आमकां बरी आवय बापूय आसात आमकां जेवंक आसा आमकां संस्थे आसात आमकां बरे याजक आसात धार्मिकां आसात बरे गुरकार आसात आमकां बरी इगर्ज आसा पिरगज आसा आमकां आमच्या गरजेन पावचे मस्त मनीस आसात आमकां कितें उणें आसा ह्या सोमयाक आज जाय उपकारी मन ह्या सोमयाक आज जाय मनशापणाचीं 2 उतरां ह्या सोमयाक जाय आज बक्षाणें पश्चाताप पावचें खालतेंपण त्या सोमयाक आमी एका गिता मुखांत्र अर्गां दिवया आनी ताची स्तुती करया कित्याक ताणें आमकां सोडयलो आमचें जिवीत 4 दिसांचें ह्या संवसारांत आतांच निमाणी घडी जावंक पुरो कितलो वेळ आमी आसा तितलो वेळ उपकारी मनाची जावया 24 वरां 365 गंटे आमचें जिवीत अर्गां दिवचें ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್, ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ टू हिम and people of praising and thanking. आनी तसलें व्यक्तित्व आमचें रुपीत जावं पुरपुरचें मागचें तें आमकां गरज ना. ती सगळी कश्ट आमचे सोमी जाणा तो आमकां बेसांव दिता. हे सोमया लागीं आमी आतां अर्गां मागणें अर्गांचें गीत गावन करया. ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ, ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ, ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ, ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಆಡುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, Hallelujah.
देवाच्या पवित्रत्या आमचेर देवोन ये. देवाच्या पवित्रत्या मुझेर देवोन ये. देवाच्या पवित्रत्या मोजे देवोन ये. मुझेर देवोन ये. आमचे देवोन ये. सुमया आमच्या लागी उलय. आयकता तुजो साकर उलय सुमया. आयकता तुजो साकर उलय सुमया. आयकता साकर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सुमया उलय. आयकता साकर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें, तुमच्या कुडी कितें न्हेसचें भांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. काणा प्रास जी व्हरती आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया तळाची सुकणी ती वंपिनान लुविनान अतुप्यांनी पुजयनान, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचें मोदें कोण कंत कर चिंता करना आपलें आवक थोड्या वेळाक पणी सोडोवंक शकत. नेसना विशयान तुमी कित्याक कंत काडची. शेतांतली ती काट फुलां कशीं वाडटात तें पळय. तीं गोळानान वा वडिनान, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सालमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांच्या एक फुला सारको नेसुल्लो ना. आज आसा फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव ह्या परी नेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो नेसवचो ना. उण्या भावार्थ्याच्या न्हू. देखून कितें खावचें कितें पियोवचें कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें आन भावार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलोलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताजी खुशी ह्यो सर्व वस्तू तुमकां तो दितालो. फाल्यांची चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजीक पुरो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. बस मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी मागण्यार आसां. आमच्या सांगाता जेजू उलयलो, आतांय उलयता.
एकच संदेश ह्या परिस्थितींत आमी आसतना सोमी दिता, कंत करी नाकात, इतलेंच तो म्हणटा. लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. आमच्या पैकी थोडे म्हणूंक पुरो, पाद्र्याबा तुका आल्तारी रावन सांगोंक हें सुलाब. या थोडी म्हणोंक पुरो, डायरेक्ट न्ही तरी इनडायरेक्ट, तें वाचूंक सुलाब. जेजू म्हूण सांगनात, जेजूक सांगोंक सुलाब म्हणनात, ते भियेतात. तें सांगोंक सुलाब. ह्या दिसांनी म्हजी परिस्थिती, आमचे कश्ट तुमकां कळीत आसात तुवें. इतल्यान काम ना, कोणाय कडेन सडाव बरसोंक जायना, उलोवंक जायना. जेवणाची, ह्या मुस्तायकेची, भुरग्यांची, जायत्या संगतीची खंत म्हाका दोसता. थोडी म्हणोंक पुरो, म्हाका घरांत हांव सिंगल पेरंट, हांव बापूय मात्र या आवय मात्र, पती सरला, पतीन सरला या सोडलां, वेगळा सर जाला घरांत. भाड्याच्या घरांत हांवें आसचें, म्हाका रावोंक बिडार समेत ना. मुकली म्हजी गत कसली, एक भुरगीं या दोग भुरगीं मात्र आसचीं, या 4 भुरगीं आसात जावं पुरो, पूण हांकां पोसिजे, हांकां शिकयचे, आतांचे काळाचे फीज आनी मुखलें काम मेळची परिस्थिती पळयतना म्हाका एकल्याक साध्य नाय. खंडीत इसल्यान टॅक्सेशन, सरकाराचे समस्ये, राजकीय पक्षांचे समस्ये, देशाचे समस्ये म्हाका दोसतात. कितें करचें, कित्या खातीर जियेवचें म्हणून जाता. सारकें म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हाकाय भोगता, तुमकांय भोगता. आनी हें बोगा जेस, हें पेट्याक माजराक बोगाना, बोगोंक साध्य ना. सुकण्यांक बोगाना, गोरवांक बोगाना, रुखांक बोगाना. कित्याक ती रसना वय, पूण देवा सारकी आसची रसना हांव आनी तुमी मात्र. आनी मनीस जाल्ल्या देवा सारकी आसल्या रसनाक हें बोगाचें म्हणल्या खातीरच आसचें संगत. आनी हें बगल्यार मात्र हांव आनी तूं जेजू लागीं आसता, आनी जेजू म्हज्या सांगाता आसता. हें बगल्यार मात्र म्हजी जिणी एक वेवस्थीत शिस्तेची आनी भक्तेची आनी भावार्थाची जाता म्हणलें पवित्र पुस्तक आज आमकां कळीत करता. भक्षांत कांय सूख ना, पूण कार्यारुपी हाडटना ती सूख जाता. पूण अशें म्हणून खंत कर्ण जीव होगडायिल्ले मस्त मनीस ह्या दिसांनी आसात. बांयक उडिल्ले, जीवघात केल्ले, प्रेशर, डायबिटीस मागोवन घेतिल्ले, विपरीत सोरोप येल्ले टेन्शना वरवीं, लेकाचाकी चड जीव उरले, लिव्हर ओगडोवन घेतिल्ले, भलायकेची जागृत करिनातिल्ले व्यक्ती आसात. ह्या खातीर सायकॅट्रीक डिपार्टमेंटाक गेल्ले, हॉस्पिटलांनी एडमीट जावन पयशांक पयसो थंय घाल्ले. ह्या टेन्शना वरवीं रागिश्ट जाल्ले आनी ह्या वरवीं लढाई केल्ले, कोर्ट कचेरीक गेल्ले आनी पयशांक पयसो फारीक करीसर तूं थंय भायर सरचो ना आनी पयशे दिवनूच आसात. केस इत्यार्थ जावंकूच जायना. 15 वर्सां 25 वर्सां जाल्ले आसात. हें पुरा चिंतून सोमयान सांगिल्लीं उतरां तुमी कंत केल्ल्या वरवीं हें जालां. जर एक लेका व्हरतो हुस्को लेका व्हरती कंत करिनातिल्ली जाल्यार तो कितें सांगता, म्हणजे सोमी कितें सांगता केल्लें जाल्यार आज ही परिस्थिती खंडीत येती ना. तरी सोमी म्हणटा येया म्हजे सरशी, उलोवन पळोवया. तुमची पातकां रक्ता वर्णाची आसल्यारी, तांबडी आसल्यारी ती हिमा बरी धवी जातली. सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देखून आज सोमी म्हणालो दोंगरा वयल्या ह्या प्रसंगांत इतलेंच पयलें तो म्हणालो तुमी खंयच्या विशयांत कंत करनासात. हांव आनी तुमी प्रस्तुत काळार संवसाराचे नियम तुमी पाळिनाकात, देवाचे नियम हांवें आनी तुवें पाळल्यार सोमयान सांगिल्लीं उतरां आमकां समजतात. हांगासर सांगलें सोमयान तुमी
न्यासच्या विशयान चिंतात. खंयचे वस्तू हांवें घालचे मस्त पटी पळया तरणाट्यांक आवय बापायंक वस्तू विशयान कत. इल्लेशें पिंजलां, इल्लेशें सूत सुटलां आनी इल्लें चड ग्रेस्त आसल्ल्यांक इल्लें मट्ट आसल्ल्यांक तांकां इल्लेशी इस्त्री पिठो जाल्यार जायना, ती काडली आनी नवी हाडून आयली. तसली परिस्थिती आसा संवसारान, ही वास्तविकता. इल्लेशें तिशी निशीन जाल्यार तांकां जायना, सारकें परफेक्ट करेक्ट जायचें. आनी तें मेकअप या दादलो जावं दी स्त्री जावं दी ते वस्तू ताची सरबराई करूंक या त्या फेस्ताक या त्या संगतीक ते वस्तूर काडूंक खर्चूचे पयशे आनी खर्चूचो पयशांच्या गिसड वेळ सखत एनर्जी चिंताप तें बऱ्या संगतीक करची ना. जावं पुरो 3 वरां जाल्यारय पुरो सण जायना. थोडी शॉपांक वेतात, मॉलांक वेतात, ह्या वेतात वस्तुरांच्या अंगडी गेल्ल्या वेळार कळटा आमकां काजारांनी आसल्या वेळार कितले दीस आनी कितले घंटे एक वस्तूर सोदूंक आमकां. आनी तें गरजेचें जावं पुरो ना म्हणून समी सांगना, पूण तितलोच वेळ सोमयाक ना जाला, बऱ्या संगतीक ना जाला. त्या खातीर सोमी म्हणटा तुमी सगळो वेळ तातूंत बुडल्यात. जेवच्या विशयान ह्या दिसांनी घरांत आशिल्ले आनी थोडे पुटी म्हणचे आसा सकाळीं खालें, सकाळींचें जालें दनपारां खालें, खंतूच जेवची खंतूच ब्रेकफास्ट घालें. एकलो म्हणलो म्हाका आमच्या घरा एकच कंत सकाळीं ब्रेकफास्ट जाल्ल्यान सुरू केलें, दनपारां घालें करचें दनपारां घालें करचें गे म्हणून. सदांय तें परत्यान समाधानच ना. दनपारां जाल्या उपरांत सांजेर घालें करचें गे, सांजेर जाल्यार फाल्यां सकाळीं घालें करचें गे म्हणून. खावचें जेवचें आसत हुस्को थोड्यांक, पूण केल्या उपरांत तेंय समाधान ना. तातूंत परत्यान हुस्को कितलो वेळ कितलो परत्यान बरें जेवण जायचें ना म्हणून न्ही सोमी म्हणान बरें जिवीचें म्हणटा सोमी. हेल्दी फूड, न्युट्रिशियस फूड, बेस्ट फूड, कांय समस्या ना, सगळ्यांक मनशाची हक्कां आसात म्हणटा सोमी. पूण ताचे विशयांतूच वेळ पाड करचो. हें पुरो संगत सांगतना सोमी म्हणटा तुमी त्या सुकण्यांक पळयचे कितलीं संतोशान उरतात. ताचो कल्लार तांचो आवाज कांय खंत ना ताका. ताच्याकी उसले आमी त्या तणाक पळया, त्या रुखांक पळया. देखून नेचर मेडिटेशन आमी म्हणटा, परिसराक पळोवन ध्यान करचें. सा फ्रांसीस आसिसी केदाळ उडास करता. दर्या देगेर वयचें आनी त्या उदकाच्या सागोरांतले जिवींत पळोवन मोत समाधान जाता. ताच्या उपरांत भायर सृश्टी गुडो दोंगर पळयतना समाधान जाता. देखून तें पळयतना आमी तांच्याकी उसले, तांच्याकी उसले. आमकां राजांव दिलां, आमकां बुदवंतकाय दिल्या, आमकां काळीज दिलां, आमकां आत्मो दिला, आमकां सांगोंक उलोवंक तोंड दिलां, जीब दिल्या. हें पुरा संगती. देखून कोण पळय देवान दिल्ले संगती आत्मीक सकत होगडायता, आत्म्याचें बळ उणें जाता, तसलो संवसारांत कन बसता तो मनीस आन बावार्थी म्हणून सोमी सांगता. तसलो मनीस तसल्या मनशाक सारकें मीस भेटोवंक जायना. तसल्या मनशाक घरांत सारको बायबल वाचूंक जायना. तसल्या मनशाक मागणें म्हळ्यार एलर्जी. तसल्या मनशा लागीं आज इल्लें अर्दें वर मागणें करया म्हळ्यार सुरू जालें हाचें. तसलीं उतरां ती सैतानाची उतरां. तसल्या मनशाले बिजी आसतना न्ही, इल्लो फ्री आसतनाय त्या मनशा कडेन तूं उलय ना. पयलें टीव्ही, पयलें आज मॅच, पयलें सिरियल, पयलें मोबायल, पयलें जेवचें, पयलें खावचें, या पयलें नाचचें डान्स करचें निमाणें देवाक. तसलीं मनशां आस. आज इल्लें बक्षिया ना, इल्लो सॅक्रिफीस करना, आज इल्लें सेवा करया, आज इल्लें समाजान बरेंपण करया, आस्पत्रेन पिडेस्ताची भेट करया, ताच्या सांगात रावया, तें नाका. असलो व्यक्ती आसोमी म्हणटा चड वेळ संवसारी संगतींनी पयशा विशयांत, बिजनसा विशयांत लेखावर तें लेखाचें करी जाय, कितें रांदचें चिंतीत जाय, कितें खावचें चिंतीत जाय, कसलें काम करचें चिंतीत जाय. पूण गरजेच्या की भायर वेचें तो म्हणटा सोमी अनबावार्थी. तितलें मात न्ही, आसोनी रडटा तो मनीस. मस्त जाणांनी रडचें कोणें म्हळ्यार आसल्ल्यांनी. तसलीं मनशां मस्त पुटी मागण्याक येना. आसल्लीं मनशां
तांकां ती गरज तांची बूक थांबल्या, तांची तान भागल्या म्हूण ते चिंतात. पूण पिडा येताना एकच बुटी मारेकार चिंतिनातले अवघड जाताना तांकां शेजारची गरज पडटा, दुस्मानांची गरज पडटा. त्या वेळा बोळ ना, उखलूंक उठोंक जायना, उखलूंक आनी एकल्याची गरज पडटा. त्या वेळा मनीस देखून सोमयान विसरले दुर्बळे, विधवी, समाजांत तिरस्कार जाल्ले ते सर्गींचे दिरवे म्हूण सांगिल्लें. देखून सोमी आईच्या उतरान सांगता कालती जाया, विधेय जाया, सोम्या मुखार सरपडा, कांयच उणें पण जायना. बायल्या मनशा मुखार सरपडल्यार मार पडटीत, शिराप घालतीत, पूण सोम्या मुखार सरपडल्यार बेसांव मेळटा. तें त्याच वेळार मेळचें ना. पूण सदां न्हीद करतना सोमी आमच्या गरजेन पावता. शेळी आब्रामाक दाखयले बरी जाता. देखून बावर्ती जाया, कितें खावचें पिवचें लेका व्हरता हुस्को नाका. सदां पयलें देवाचें राज आनी ताजी खुशी. तर आज आमी करचें आराधन सोमयाक मानवंक जाय. आमी इतलीं तेसांवां गेल्यांत ती सोमयाना स्विकार करचे जाल्यार देवाचें राज आमी सोदीत जाय. तर देवाचें राज म्हळ्यार कितें? देवाचें राज जावन आसा शांती समाधानाचें. शांती समाधान कोणें आसा करचें? देव आमच्या मुखार आसा करता खरें, पूण आमी ताच्या सांगाता सहकार दिल्यार मात्र. कित्याक सोमी जल्माल्लो, सोमी आयिल्लो इतल्याच कारणा खातीर. हांव आयला शांती समाधान ह्या संवसाराक हाड. आनी शांती समाधान केदाळ येता? मोग केल्ल्या वेळार. कोणें मोग करचो? मनशांनी देवाचो आनी पेल्याचो. आनी मोग खंय आराम जाता? आमच्या घरांत. पयलें हांवें म्हाकाच मान मर्याद दिवची, म्हजो मोग करचो. सांगाताच म्हज्या घरांत आसलेल्या सगळ्यांचो, जावं पुरो पती या पतीण, प्रायवंत आवय, प्रायवंत बापूय, पिडेस्त एकसुरी या घरांत आसलेलीं भुरगीं, परगांवांत आसलेलीं भुरगीं, आमी सगळ्यांचो मोग करचो. कसो मोग करचो? सोमी म्हणटा पयलें आमी सगळ्यांकी मागण्यांत देवाक समर्पूंचें. सकाळीं दनपारां सांजेर वेळ मेळटाना ह्या सोमयाच्या हातांत म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या कुटुंबाक सोमया तुका आमी समर्पीत. तेंच आमी केल्लें. दुसरें मोग करचो जावन आसा आमी सुदारसून जियोवचें. हर एकल्यान थंय उणेंपण आसा. परफेक्ट संपूर्ण आमची चिंता हर एकल्यांनी संपूर्ण जायचें, म्हजे परीन जायचें. म्हजें हांव इतल्या तेंपात हांव म्हजें मात्र चलाचें. तशें म्हळ्यार समाधान येना. तसलो मनीस खालतो न्ही, तो हांकारी, गर्वी मनीस, तो सैतानाचो व्यक्ती. आज सोमी म्हणटा बोगसूंचो व्यक्ती. कितेंय फाटलें आसलें, सोमी म्हणटा 7 न्ही 7,70 पोटी बोगशी. मागण्याक उबें रावतना तुज्या मागण्या देवाक मानवाचें, तुवें केल्लें काम तें फळ दिजें जाल्यार तूं तुज्या दुस्मानाक बोगशी. द्वेशिताल्या पासत माग, पळया फळ तो. हरी एका दिसा 1 कण तेर्स दुस्माना खातीर भेटया. हरी एका दिसा तुमच्या घरांत जायनातल्यान पासत, शेजारा जायनातल्यान पासत तुमी मागा. आमी मस्तपुट्यांत पाटी मागा जाय, निरंतरी मागा जाय. कोणा खातीर? सोमया हो मनीस म्हाका, हो म्हजो पती म्हाका जायना, ही पतीन म्हाका जायना, म्हाका राग येता, ही भुरगीं म्हाका जायनात, मस्त भुरगीं आसात म्हज्या घरांत म्हाका जायना, शेजार आसात म्हाका जायना, तो गुरकार म्हाका जायना. सोमया ताजे बसतूच हांव मागता, तुका अर्घ्यान दिता, तसलो गुरकार दिल्या, तसलो पती दिल्या, तसली पतीण दिल्या. परिवर्तन जाता. द्वेशिताल्या पासत म्हाका तें सर्गींचें राज. आनी सेवा करचो मनीस, बोगसूचो मनीस, मोगाळ उतरां उलोवचो, रागान न्ही, वागा बरी न्ही, सिंवा बरी न्ही, मोगाळ उतरां, मैपासाची उतरां, मनशापण दाखोवचो मनीस. हें तुमी पयलें सोदा. त्या दळा जेवंकय दिता देव, खावंकय दिता. तुवें कांय करना जाल्यार आनीक लोक मोग करता. तसलें जिवीत जियोंक सोमयान आमकां आपयलां. तर दिंबी घालया आनी दिंबयेर पडोवन ही आमची मागणी, आमच्या लागीं मस्त तेसांव आयिल्लीं आसात, ती हांव आतां वाचून सांगता. त्या मागण्याक आनी आमच्या मागण्यांत मेळोवया आनी तांच्या पासत मागया. एक घडी भर मौनपणी सर जेराल तेसांव हांव सांगता. आमच्या सर कुटुंबाक ह्या घडये सोमया तुज्या हातान समर्पण दिता हांव. आमच्या कुटुंबांत आसली आवय बापूय, तांणी तांची जबाबदारी समजोन सगळ्या भुरग्यांक तांणी सांगाता दवरिशें कर, भुरग्यांक मोग दिशें कर. सांगातानातल्या ह्या आवय बापायनी काजारी जोड्यांनी तांची जिणी समजोन एकामेकाक पुरक जावन जियोंक
एकवटान जियोंक तांकां तूं फावो कर सोमया. आदले सगळे विश्वाशें कर, बगसाण्याची कुटुंबां सांदे आमकां तूं कर. भुरग्यांनी वडिलांक विधेय जातशे, भुरग्यांनी तांची जिणी समजोवन त्या शिकपांत जैत जोडिशें, प्रामाणीकपण सांबाळेशें आवय बापाय काल जायशें. आनी वावरांत आसलेल्या भुरग्यांनी तांणी प्रामाणीकपणान वावर करीशें तुजी कृपा दी सोमया. समेस्त ह्या जाकांक भाग्यवानपणाची जिणी जियोंक कृपा दी सोमया. सक्कडी लोकांक एकाच रितीन पळोवंक, तुजो मोग कळीत करूंक, काकुळत दाखोवंक तूं तांकां कृपा दी सोमया. आमच्या बिस्पाचेर, आमच्या याजकांचेर, आमच्या धर्मिकांचेर तुजें बेसांव घाल सोमया. तांचे कश्ट परिहार कर, सॅक्रिफिसाक तांच्या फळ दी सोमया. आमचे दियेसींत आसले सर पंगड नास कर उडय सोमया. सुरविल्या क्रिस्तांवां बरी एका मनाची एका काळजाची कर सोमया. आमी आसा केल्ली सर गवळीक योजना सुफळ कर सोमया. आमच्या युवा जाणांनी मागणें करूंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी बऱ्या कामांनी मेतेर जायशें कर सोमया. ह्या दिसांनी जीवघाताक, ड्रग्साक, सोऱ्याक बली जाल्ल्यांनी आज सैतानाक फाट करूंक तुजी कृपा ह्या सगळ्ये ह्या मावसाच्या शिसांतय वाटेर गेल्ले परी वचून दी सोमया. आज ह्या वेळार काम नातल्ल्यांक कामाचे देणे लाभय सोमया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक, मीस मेळा नातल्ल्या आमच्या भावा भयणींक, साक्रामेंत ह्या दिसांनी मेळा नातल्ल्या भाव भयणींक आमच्या मागण्या वरवीं कृपा लाभय सोमया. ह्या दिसांनी घरां बुडल्यांत, ह्या दिसांनी आवराक मस्त लोक बली जाला, ह्या हवामानांत जाल्ल्या बदलाणा वरवीं मुसलमानांचें बेळ येना आनी आमकां कश्ट जाल्या सोमया. आमचेर काकुळट दाखय, ह्या सैतानाक नाश करून उडय, दुश्ट शक्ती नाश करून उडय सोमया. राग, मोसर, जिद्द, हट, झगडे हे संगती तुजे मुखार रावना जावं दी सोमया. सोमया आमकां तुजो मोग दी, आमकां मागणें करूंक शिकय, आमकां दिमी घालूंक शिकय, आमकां हात वयर घालूंक शिकय, आमकां खालते जावंक शिकय, आमकां विधेय जावंक शिकय सोमया. आनी एकल्याची गरज, आनी एकल्याची बूक, आनी एकल्याचें थान आमकां समजाशी कर सोमया. घरांत आमी सांगाता जियेशें कर, पिरगजेंत आनी वाड्यांत आमी सांगाता जियेशें कर सोमया. आमच्या सांगाता राव सोमया. ह्या घडये त्या सांवा आसात. रुपीना गोबियास जी स्किन एलर्जी गूण जावं, कुंदापूरच्या एका भयणीचेर घाल्ले फट अपराध निवारच्या पसत, तिच्या पती कोवीड पिडेंतल्या राखच्या पसत, घरांतलें फावंडेशन बऱ्या तरान जावच्या पसत, एकल्यान आपलो देश सांडून मोगान जियोंक आनी भावार्थ द्वेश सांडून मोगान जियोंक भावार्थ पाळोवंक, एकल्यान मिसाक येवंक, एकल्या गोवान आपल्या बायलेक भुरग्यांक सांगाता घेवंक आनी कुटुंबांत फाटी येवन जियोंक, एकल्यान आमाल पियोणें सोडूंक, एकल्याक भांगाराचेर चड आशा आसा ताणें चड वस्तूंचेर आनी भांगाराचेर दवरली आशा सोडूंक सोम्याची आशा करूंक, एकल्याचे कोवीड टेस्ट नेगेटीव येवंक, संतान डोमिंग लोपेस हाका कोवीड नेगेटीव येवंक, रॉकी रॉड्रिगस मुंबय हाका एक बरें काम मेळोवंक आनी स्वंत घर बांदूंक साध्य जावच्याक, मंगळूरच्या एका घरान तेका मानसीक पिडेन कश्ट जातात, काम ना तांकां बरें करूंक, एका कुटुंबांत आवय बापूय भुरग्यांनी सांगाता येवच्या खातीर आनी एका कुटुंबांत आवय भुरग्याक कश्ट जाते आसात, बापूय सोडून गेला ताणें फाटी येवच्या खातीर, एका भावाक दुबयन बरें काम मेळोवंक, टेन्शन उणें जावंक, एका म्हयन्या भितर विजा सोमयाच्या खुशे प्रमाणे जावंक आग्रतावन ताची आवय विनंती करता. एकली भयण घर सोडून भाड्याच्या घरांत रावल्या, आपल्या भुरग्यांनी फाटी येवंक मागता, एकल्याक घरांत एकलो बरो भाड्याची व्यक्ती कुटुंब मेळच्या खातीर आनी तांचें सेटलमेंट जावच्या खातीर, एकली भयण कठीण टेन्शनार आसा, शिराची पिडा आसा ती गूण जावन बेजाराय पयस वचोंक, एकल्या भुरग्याक ताची वाडावळ बरी जावंक, सर रितीचे समस्ये पयस जावंक, धैर्यादीक जावंक बरो फुडार मेळोवंक, एकली भयण आपल्या पतीन परगांवांत वचोंक जावंक, घरांतले कश्ट निवारूंक, थायरॉयड, डिप्रेशन, पोटान दूख गूण जावंक मागता, एकल्याचे पाय दूख आनी थायरॉयड गूण जावं, एकल्या भावाक आयट एग्जाम बरयता ती पास जावं, बेंदूरच्या एका भयणीक आपलो फुडार बरो जावं, सरकारी काम मेळोवं, दुबयंत आसच्या तिच्या भावाची पाट दूख गूण जावं आनी आवयची भलायकी बरी जावं, एका भयणीक रातीचे मस्त उस्वास बांदता, बेन दिसता ती बरी जावं आनी एका भयणीची पाट पडापड गूण जावं आनी तकली पडापड गूण जावं, एका भयणीचो पूत कुवेतावन येवन बऱ्या रितीन पावोवंक, कोवीड नेगेटीव येवंक, मंगळूरच्या एका भयणीक लंग्स क्रिटिकल आसा ती गूण जावं,
आनी एक पूत आनी सोनू आवयक मस्त कश्ट दितात तांच्या मोतीक उजवाड मेळोंक एकल्याचे परिक्षेन पास जावंक आनी जिणये संगती मेळोंक एकल्याचे युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक अश्विन डिसोजाक शिपार बरें काम मेळोंक आनी घरांतले कश्ट पयस वचोंक क्रिस्टल हेजी पोटान दूख आनी जॉन्डीस गूण जावंक गोंयच्या एका भावान डिप्रेशन हातले ताजे बरें जिणी बरें जावंक आनी आमाल पिवोन सिगरेट सोडूंक जायते रीण आसा फारीक जावं एकल्या घरा कुटुंबा कामाची मनीस मेळोंक मागोंक सांगला त्या सर त्या सावा खातीर आमी मागया आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळीज स्तुती म्हाका आयच्या दिसा समयाचे आशीर्वाद घेवंक हे देवाडा साक्रामेंता गीत गावया सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा या विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टासमोर नासवडास तुवें आमकां सोडलाय या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करता आसतना तुज्या सोडवण्याचो फळ आमचे ते मिस्तेरांत सदांक बगी सारको आमकां दयेन फावो कर तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना नमस्कार करया